पिळगावचे 40 परस चड धोंड शेकड्यांनी वर्सासावन तोट्यातल्या एका भाटात लयराई देवीचे एकवत पायटाले. मात आता संबंधित भाटकारान हे भाट एका बिल्डराक विकला. देखून दर वर्सा एकवत पाळपी धोंडाक पारंपारीक तळार एकवत पाळपाक अडचण निर्माण जाली. देखून निमण्या वेळार ह्या धोंडाक तळ बदलचो पडलो. अंदू हे धोंड पिळगावच्या आयडियल हायस्कुला सामकार आशिल्ल्या शेतात माटो घालून एकवत पायटात. कशें आतां आमी ज्या जाग्यार रावताले थंयच आमकां त्रास प्रॉब्लम येयलो म्हणून आमी दुसरे कडेन घेवपाचे आसले. थंय मिटिंगेक बसले, सगळे धोंड बांदव आसले, सगळे जाण आमी एके कडेन रावले. एके कडेन रावन मिटींग घेतली, खंय करुया, कितें करुया, कित्याक एकवादाचो जागो आसा असो मातसो सायडीकूच जाय, शुद्धकरण करूंक जाय, देवीची पुजा अर्चा करपाक जाय, तितूर आमकां कसलोच भायलो डिस्टर्बन्स नाका, रांदता आसतना सायडीक सेपरेट जाय. सो आमी विचार करून करून सगळ्यांक विचारले. खूब जाणांची कोणाची शेतां आसता हे आसता तांकां विचारले. सो तितूरलो एकटो शेतकार हो निलेश किमोणकार, तेणी आमकां हो जागो आपलो हो दाखयलो आनी हो सगळे वटेन सुटेबल आसलो, कित्याक आमकां लायटूय मेळ्ळी, उदीकूय मेळ्ळी हांगासर. सो आमकां जे वस्तू जाय आसल्यो त्यो सगळ्यो सुटेबल मेळ्ळ्यो आनी देवीनूच त्यो घडोवन घेतल्यो अशें आमचें म्हणणें आहा. आनी ताका लागून आमचें हे आयच्यान हांगासर जालें. आनी कशें आहा की एकाच जाग्यार आमी रावले बरोबर आहा, पूण कशें आसता आमची फक्त 5 दिसाचो हे उत्सव करता. 5 दीस आमी सगळे रावन एकठांय रावन सगळे उत्सव मनयता. सो तितूर कितें आहा दुसऱ्या कडेन वादावाद करपाक हे करपाक काय आमकां तसलें कोताय ना, कित्याक देवीच्या हेतूर आमी एकठांय रावन सगळ्यांक एकठांय घेवन वचपाचे विचार. सो आमकां हो जागो मेळ्ळो, तेजेर आमकां सगळ्या भुरग्यांनी घसघशीत सगळे करून घेतले. ते सगळे जाण आमचे आहा ते सगळ्यांनी सहभाग लायलो, हातभार लायलो माटो घालपाक, सगळे अरेंज करपाक, आनी आमचें काम हांगासर सुशागाद चालू आहा. अशें म्हटलें वयता की बरेच तेंप म्हटल्यार आतां आमच्यो 3-4 पिढयो आमच्यो गेल्यो, कित्याक आमचे कडेन जे भुरग्यां कडेन बेतकाटी आहा ती पयलीं पासून आमच्या आज्या पणज्यांनी दवरलेली आहा आनी ती आमी आज मेरेन फुडें चलयली आहा. थंय कशें जाल्लें, उदकाचो स्तोत्र मातसो लागीं आसलो, झर आसली, त्या कारणास्तव आमी थंय वयताले, कित्याक उदीक हें मेन आसता आमकां. जेवण पाणयाकूय जाय, न्हांक धुवपाकूय जाय, सगळे सवळ्यान निवळे करचे पडटा. सो न्हावपाक परत परत लागता. सो उदीक ज्या जाग्यार आहा थंय मेन बेजिकली वचप, आनी जागोय मातसो सायडीकचो आशिल्लो म्हणून आमी थंय चालू केल्लें. कित्याक तो आमच्या जाणट्यांनीच दाखोवन गेल्लो जागो, सो तो चालू आशिल्लो तसोच. तशें रामचंद्र गर्दे आहा तेंच्यांनी आमकां सहकार्य दिलां. हांगासले बरेचशे प्रतिश्ठीत लोक जो गांवांतले सगळे लोक आहा तेंच्यांनी खुबसो सपोर्ट दिल्लो आहा, म्हणून आमी आयज घसघशीत हो करून पळोवंक गेले जाल्यार तेज्याकून डबल टिबल माठो आमचो जाल्लो आहा आनी उत्सव बरे पद्दतीन रंगलो आहा. आमचे पयलीं जाणटे जे रावताले ते जाणट्या फाटल्यान मागीर ती तेंची परंपरा आमी चलयल्ली तसो. खंयसर? हे आमच्या तोट्यान कितें तोट्यान चलयली म्हणटा अंदू आमकां असो प्रसंग येयलो की ती जागा दुसऱ्या भाटकारान घेतली. तेणी आमकां पयलीं दिता म्हूण सांगली, ती आमकां दिवंक ना तेणी. आनी तेच्या पयलीं आमच्या म्हाका दिसता आमचे ते 100 वर्सां पयलीं पासून ते चालू आहा. तेंच्या फाटल्यान आमी चालू केले आनी आमकां मागीर ती जागा मेळोंक ना. आमी खूब कडेन भोंवले कितें. तेन्ना हो निलेश किमोणकार आनी युवराज किमोणकार तेंच्यांनी आमकां हांगा आश्रय दिलो की तुमी हांगा माटो घाला म्हणून. आतां ह्या तळाचेर कितले धोंड आसात? हांगा आतां आमचे आसा 40-50 सुमार आहा. हांगा कसली अडचण ना? हांगा अडचण कसली येवंक ना आमकां. म्हणजे आतां ह्यान फुडें तुमकां तोट्यान रावपाक मेळचें ना? ना, आतां हांगाच तुमी? हय हांगा आमचे कितें आसा ते आमी तेंच्यांनी आमकां आश्रय दिला न्हू. आतां तेजेर फुडले आमी विचार करतले न्हू मागीर. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.